हे भायल्यो पार्टी ज्यो हिंगा येयल्या तेंची आयडिया की गोंयकार रोखडेच भुलता, गोंयकार बली पडता म्हणटा. म्हणजे पयशे जो तर मॅक्सिमम कोणाचे चोरल्या, हे फ्रॉड कंपनी येवन गोंयान आनी सांगला इन्वेस्ट कर तुजे पयशे डबल जातले, जाल्यार गोंयान हायेस्ट इन इंडिया इज गोवा. कित्याक गोंयकार रोखडेच भुलता आनी मानता आनी काडटा आनी पयशे ते प्रायवेट कंपनीन घालता, ते प्रायवेट बँकीन घालता आनी बँकूच ना जाता. त्या खातीर तुमी भुलचे न्हू, तुमी खंय बली पडचे न्हू. हे सगळे फोटिंगपणाचो वेपार, इलेक्शन सोंपले हे नाच जातल्यो, सगळे आपल्यो पॅक करतली बॅगां आनी अशे घेतले आनी ट्रेनीच्या स्टेशनाचेर दिसतले की हेणी पॅक केली बॅगां म्हणून. हे आमकां सगळ्या गोंयकारांक पटोवन दिवपाची गरज आसा. ना ऑपोजिशन कितले आसल्यार जाता, टीएमसी ही भायली पार्टी. हांव इतलेच गोंयकारांक आयज विचारूंक सोदता, ही सिंपल गोश्ट, कॅन गोवा खंयची तरी गोंयची पार्टी वचोन हिंगा बंगालाक एक दीस तरी रावंक शकता की आमी हिंगा बंगालाक येयल्या, आमी हिंगासर हें करपाक, प्रचार करपाक आनी आमची पार्टी हाडपाक. वील दे एक्सेप्ट, वील द पीपल ऑफ वेस्ट बेंगॉल एक्सेप्ट अ लोकल पार्टी फ्रॉम गोवा? गोवा फॉरवर्डूच गेली आनी जो तर बंगालाक बसली, एक्सेप्ट करतले? हेचो प्रश्न आहा. आम आदमी पार्टी, आमी दिल्ली वचोन जो तर प्रचार चालू केलो मगो पक्षाचो, एमजी पार्टीचो काय आनी खंयची लोकल, हांव उलयतां कितें लोकल पार्टी जी गोंयची आहा, ते थिंगा एमजी पार्टी म्हणजे कितें अशें पळयतले आमकां, अशें दुसरे नदरेन. हे आनी कित्याक येयला काय? सो आमी विचारता, हे आनी कित्याक येयल्या हिंगा? हेंचें काम कितें आहा हिंगा? हे कितें म्हणून व्हरोंक सोदता गोंयचे? हो आमचो कल्चर चेंज करूंक सोदता काय? हेचो प्रश्न आहा. त्या खातीर गोंयकारांनी हुशार जावपाची गरज आहा. सॉफ्ट टार्गेट म्हणटात ते आमी गोंयकार, आमी रोखडेच भुलता. कितें दाखयलें भुलता आमी. हे ते म्हणटा, हांव म्हणना.